मान्यामोंत आग्नेलाचो दीस आयज आनी ह्या दिसा आमचो विशय जावन आसा क्रिस्ताचें आसणें आमच्या गोऱ्याब्यांत अणभवूंक मान्यामोंत आग्नेल आमकां नमुणो. अंदूच्या वर्सा आमचो गौणीक विशय आसलो आमचें सोबें राव. तर हेच विशयाचेर नियाळ करून किरीत भाशेन आमी वावरुया जेजूचें आसणें आमच्या जिवितांत दर एकल्याच्या आमच्या मागण्या वरवीं, आमच्या पवित्र पुस्तकाचें वाचप आनी नियाळा वरवीं, तेच बराबर आमच्या गोऱ्याब्यांत जेन्ना आमी जेजूचें आसणें एकामेका सोबें अणभवता तेन्ना खरेंच आमचे गोराबे देवाचे मोगाचे, शांतीचे आनी एकवट्याचे जावंक पावतले. पाद्र आग्नेल असल्याच गोऱ्याब्यांत जल्मलो, वाडलो आनी आपल्याच्या जिवितांत प्रवचनांत आमकां कितलेच फावटी उगडास करतालो. तुमचे गोराबे मोगाचे करात, तुमच्या गोराब्यांत देवाचें आसणें अणभवात. तर आयज ताकाच फुडें घालून आमी मागुया आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत, आमच्या गोऱ्याब्यांत आनी आमच्या समुदायांत जेजूचें आसणें आमी अणभवूंक आनी जिवंक आनी ह्याच जेजूचे आसण्याचो अणभव हाचे साक्षी आमी दुसऱ्यांक जावंक.
मान्यामोंत आग्नेलाचो दीस आयज आनी ह्या दिसा आमचो विशय जावन आसा क्रिस्ताचें आसणें आमच्या गोऱ्याब्यांत अणभवूंक मान्यामोंत आग्नेल आमकां नमुणो. अंदूच्या वर्सा आमचो गौणीक विशय आसलो आमचें सोबें राव. तोरेच विशयाचेर नियाळ करून किरीत भाशेन आमी वावरुया जेजूचें आसणें आमच्या जिवितांत दर एकल्याच्या आमच्या मागण्या वरवीं, आमच्या पवित्र पुस्तकाचें वाचप आनी नियाळा वरवीं, तेच बराबर आमच्या गोऱ्याब्यांत जेन्ना आमी जेजूचें आसणें एकामेका सोबें अणभवता तेन्ना खरेंच आमचे गोराबे देवाचे मोगाचे, शांतीचे आनी एकवट्याचे जावंक पावतले. पाद्र आग्नेल असल्याच गोऱ्याब्यांत जल्मलो, वाडलो आनी आपल्याच्या जिवितांत प्रवचनांत आमकां कितलेच फावटी उगडास करतालो. तुमचे गोराबे मोगाचे करात, तुमच्या गोराब्यांत देवाचें आसणें अणभवात. तर आयज ताकाच फुडें घालून आमी मागुया आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत, आमच्या गोऱ्याब्यांत आनी आमच्या समुदायांत जेजूचें आसणें आमी अणभवूंक आनी जिवूंक आनी ह्याच जेजूचे आसण्याचो अणभव हाचे साक्षी आमी दुसऱ्यांक जावंक. ह्या मिसाची इतेसांवां एंड्रिया जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता ग्रेगोरियो जुआंव फेर्नांडीस मारगांव. दिनवासनेचे मीस भेटयता मारिया आनी एडवर्ड फेर्नांडीस मायना कुत्तोरी टावन. दिनवासनेचे मीस भेटयता एरन फेर्नांडीस मायना कुत्तोरी टावन. दिनवासनेचे मीस भेटयता अर्ल फेर्नांडीस मायना कुत्तोरी टावन. एशली जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता सोफिया फेर्नांडीस माजोर्डा टावन. दिनवासूंक आनी फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता लिओनार्डो ब्रुनो रॉड्रिगीस कोर्ताली टावन. दिनवासूंक आनी फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता निकोलन ब्रगांजा मेर्सेस टावन. लग्नाच्या पयल्या वर्सा पासत दिनवासनेचे मीस भेटयता आवितो आनी हायसिंता लोबो सियोली टावन. लग्नाच्या दिसा दिनवासनेचे मीस भेटयता फ्रँकलीन आनी लिबेरेता फेर्नांडीस चिकाली टावन. मारियो जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता मायकल आनी मॉलिविया फेर्नांडीस दारगली टावन. जल्मा दिसा दिनवासनेचे मीस भेटयता आग्नेलो सोजा कलांगूट टावन. दिनवासूंक आनी फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता लिडा आनी जोया जुआंव वेली टावन. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता विनो आफोन्सो कांसावली टावन. बरी भलायकी मागूंक भेटयता वॉल्टर कायादो गुआवेले टावन. बरी भलायकी मागूंक भेटयता जॉनथन मिरांडा बेतलबाती टावन. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता फ्रांसिस्को रॉड्रिगीस कलांगूट टावन. दिनवासनेचे मीस भेटयता लुइजा आनी आग्नेलो ब्रगांजा बेती टावन. काजाराची जिविताचेर देवाचो आशिर्वाद मागूंक भेटयता मेथिलिया आनी वालितो रॉड्रिगीस आगासाई टावन. दिनवासनेचे मीस भेटयता स्टेफन पिंटो हैदराबाद टावन. दिनवासनेचे मीस भेटयता जायरूस आग्नेल कार्दोजो रिबांदार टावन. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता सेवेरिना कोरोया वास्को टावन.
जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता आतोनेत रुजारियो दिकुन्या पारोडा तावन दिनवासूंक आनी फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता क्लारा आनी नॉर्बर्ट फेर्नांडीस लोतोलीन तावन दुवेचे आनी जल्मा दिसा आपली बरी भलायकी मागूंक भेटयता अनिशा फेर्नांडीस पारोडा तावन जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता मारिया बारेटो कोर्तालीन तावन दिनवासूंक आनी फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता विन्सेंट फेर्नांडीस आगासाईन तावन यादनिकाक येवकार दिताना सगळीं आमी उबी रावन सुरवातीचें गीत गावुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती
तुमचे सोवें आसूं. तुमचें सोवें आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्या मान्यवंत आग्नेलाचे 94 पुण्यतिथीच्या दिसाच्या दबाजीक मिसांत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. फाटले 9 दीस आमी आमच्या घराब्यांनी क्रिस्ताचे हाजीरपण अणभवूंक सबार विशय घेवन नियाळ केला. आयच्या दिसा आमच्या समारंभाचो विशय आसा आमच्या घराब्यांनी क्रिस्ताचे आसने अणभवूंक मान्यवंत आग्नेल आमकां नमुनो. ह्या गवळिकी वर्साच्या विशयाचेर आमच्या सांगाता राव हाचेर आदारून आमचो विशय घेतला. जी विनवणी त्या एमावस वेतल्या शिसांनी जेजूक केल्ली तीच विनवणी सोमया आमचे सरशी राव दर एका घराब्यान करूंक जाय. हे मागणे वो विनवणी फलादीक जावंक घराब्यांतल्या दर एका वांगड्यान आपल्या दिसपट्ट्या जिवितांत क्रिस्ताचे आसने अणभवूंक गरज आसा. मान्यवंत आग्नेलान क्रिस्ताचे आसने आपल्या आवय बापाय आनी भयणी भावां सांगाता अणभवले. आतां आमी तशेंच करूंक तो आमकां प्रेरणा दिता. आमच्या सगल्या घराब्यांनी सुखांत आनी दुखांत बऱ्या तशाच वायटा वेळार क्रिस्ताचे आसने अणभवूंक निर्मी म्हूण ह्या पवित्र मिसांत मागुया. मान्यवंत आग्नेल आमचे खातीर विनोती करूं. म्हज्या मोगाच्या भावां भयणींनो, जशें आमी आतांच आयकलां, 9 दीस देवाच्या उतराच्या उजवाडान ओत्मीक तयारी केल्या उपरांत व्हडे खुशालकायेच्या आनी भोक्तीच्या भावनांनी आयज आमी मान्यवंत पाद आग्नेलाच्या 94वें 90 आनी 4थें पुण्यतिथीचें वरोस 94th डेथ एनिवर्सरी आमी समोरुमता. भाग्यो मान्यवंत पाद आग्नेल एक शेगुणी आनी देखीबोन जिवीत जियोन आमकां सगल्यांक जेजूच्या शिसांक पवित्र सोबेच्या वांगड्यांक एक नमुनो जालो. आमी जेजूचें आसने आमच्या जिवितान आनी आमच्या घराब्यांनी अणभवूंक आनी त्या आसन्यांचे आमी गोवाय कशें जियोंक. मान्यवंत पाद आग्नेलाच्या जिविताच्या देण्या खातीर ह्या मिसान बापाक दिनवासतना ताचे विणवणेन आमकां मेळलेल्या उपकारां खातीर ह्या मिसान भोव पवित्र त्रित्वेक आर्गां दितना आमी ताच्या जिविताची स्फूर्ती घेवन जेजूचो विस्वाशीपणी पाटलाव करूं आनी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान ताचे गोवाय कशें जियोंक आमकां पाद आग्नेलाचे विणवणेन देवाचे कृपेचें बळ आमी मागुया. आनी त्याच बरोबर देवान आपल्या उदारपणान आपल्या बोलेपणान मान्यवंत पाद आग्नेलाक पवित्र सोबेन अधिकृतपणी भाग्योंत म्हूण परगटूंक हें देणें आमकां सगल्यांक फावो करचें म्हूण ह्या मिसान खोतखोत्यान बापा लागीं आमी मागुया. आनी हे आमचे भावार्थाची दोबाशीक समोरमणेक तयार जावंक आमच्या जिविताचे नदर मारून जायते फावटी आमचे असोक्तायेक लागून आमी जेजूचो पाटलाव करूंक चुकल्या. ताणें आमकां दिलेल्या तत्वांक गोवायकी दिवंक आमी फाटीं सरल्या म्हूण ओळखून खालतीकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध.
ह्या पासत बागिवोन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, कोश्टां अडचणींक सांपडलेल्या तुज्या चाकरांची मागणी तूं सदांच काकळुतीन आयकोताय. तुज्या बरेपणा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी सगल्या वायटांतली सुटून सदांच संतोशान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. बागिवोन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. पावलू देवाचे कुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत एफेजान जेजू क्रिस्ताचेर बाबार दवरतल्या देवाच्या भक्तांक हें पत्र बरयता. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची दयाळाय आनी शांती तुमकां. जेजू क्रिस्ताच्या देवाक आमच्या सोम्याच्या तेच बापाक वाकाणुया दिन वासुया. क्रिस्ता सोबें आमचेर सोर्गींचो आपलो आशिर्वाद
सगळीं आत्मीक वरदानां तो सुबापणान देवयत आसा. संवसार रचचे आदीं ताणें क्रिस्ता सोबें आमकां माये मोगान विचून काडलीं, पवित्र आनी पातकां मेकळीं. ताचे मुखार आसून आमी ताचे दोयाळायेन फक्त ते मोहिमेची किर्ती करून जेजू क्रिस्ता सोबें आपली आपणायलोली भुरगीं आमी जावची म्हणून तांणी आदींच फुडें थाराव घेतलो. अशें ताका बरें दिसलें. हीच ती ताची मोगा येवजण. प्रितीवंता पुता सोबें उदार मोगाचें हें देणें फुक्याक आमकां फावो केलें. ताचे सोबें ताच्याच रोगतान आमकां आतां मेळिल्ली सोडवण आमची पातकां भोगसून गेली. कितली उर्ती, कितली ग्रेस्त आमकां ताणें भोगूंक दिली. ताची दया, ताची प्रिती. ताचे बुद्धीक पार ना, शीम ना. ताव नासलोलें ताचें गिन्यान, आपले खुशीचो गूट ताणें आमकां उक्तो करून दिलो. आदीं फुडेंच बोलेपणान आपणें क्रिस्ता सोबें थारायलोली येवजण आमकां दाखोल करून परगोट केली. काळा युगाचे सोपाडणेक क्रिस्ताक मोस्टोक करून स्वर्गार पृथ्वेर आसा तितलेंय ताचे आदीन एकठांय करचें, हीच ती ताची मोगा येवजण. आपणाचेच कुशे प्रमाणें जो एकलोच सगळें येवजिता, जो एकलोच सगळें थारायता, ताणेंच आमकां जेजू सोबें आपली म्हणून आपल्या सासणांत निर्मून हाडली. ताची महिमा आमी कित्तूंक हो क्रिस्त येवचे फुडें ताचेर बोरवोसो तेवलोली पोरजां रचून हाडच्या मनान ताणें आदींच आमकां नेमली. क्रिस्ताच्या एकवटांत आतां तुमी भितर सरल्यांत, कित्याक तुमी स्वताचो संदेश आयकला. सोडवणेचें शुभ वर्तमान भावार धरून मानून घेतलां. तुमी आपली म्हणून दाखोवच्याक देवान तुमचेर शिक्को मारला. बासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें तुमचेर धाडून दिला. आमकां दवरिल्ल्या दायजाचो खूद पवित्र आत्मो इसारो. हें दायज आमकां मेळ्ळ्या उपरांत ताचे मोहिमेची वाखाणणी आमी सासणां करचे खातीर आमकां सारकींच आपली करून देव दितलो सोपून सुटका. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. Shekanchik pritumeche Devachi sodvon fankli Shekanchik pritumechi Devachi sorvon fakli Solvespora crocunga Novengit sundor sobi Tane keli otsorya Uzvia hataच्या बोळा आणि पवित्र बावल्यांचो इतवरून सोडवून दिली Shekanchik pritumechi Devachi sorvon fakli इस्रायलचे कुळयेताय आपलो तीर विश्वासी मोग मनान दवरून सोर्वेस्पोरान आपली सोडवून पोरगोटली राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखवून दिली
शेकांची प्रितुमेची देवाची सोडवण फाटली शेखांशेक प्रितुमेचे देवाची सोडवण फांकली आखे पृथ्वे गोणगोणान सर्वेस्पराच्या माना खुशाल गितां गोडून गाव आनंदाचे उल्हासो शेकांची प्रितुमेची देवाची सोडवण फाटली किनोऱ्यो हातान दवरून वेगवेगळी वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव तुतुर्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची तोणतोणीत वाखाणी खो शेकांची प्रितुमेची देवाची सोडवण फाटली आमी सोगली शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Soy sorbes porok, soy Soy sorbes morak, soy Soy sorbes porok, soy sorbes morak, Soy sorbes porok, soy sorbes porok, soy sorbes porok, soy. Jesu tuझे पाय रस्त्याना तुझ्या बापाशी आमकां बोर Jesu पुनोची बोट तू तुझे त्राण आमकां जीवन बोर Soy sorbes porok, soy sorbes morak, soy sorbes porok, soy sorbes morak, Soy sorbes porok, soy sorbes porok, soy sorbes porok, soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. इतल्या म्हणसर आपूण वेताल्या त्या गांवा लागीं ते पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेता अशें करून दाखयलें. पूण तांणी पोरातून म्हणलें, आमचेशीं राव. सांज जायत आयली आनी दीस दारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावूंक भितर गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलेलो आसतना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासलो आनी तो मोडून तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर आमचे कडेन उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो ओर्त आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरले भितर उलपतालें न्हय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोशा मोगाच्या भावां भयणीनो, व्हडे भोगतीन आनी भावार्थाच्या आनी दिनवासाच्या भावनांनी भरून
आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्यो मान्यवंत पाद आग्नेलाचें 94वें नवोद आनी 4थें पुण्यतिथीचें वरोस समोरुंबूक. We are gathered here with great devotion in a spirit of faith and thanksgiving to celebrate the 94th death anniversary of Venerable Father Agnelo. आनी आमचे बावडताचे दोबाजीक समोरुमणेक हो सोबीत विशय विंचून काडला. क्रिस्ताचें आसने आमच्या गोराब्यान अणभवूंक मान्यवंत पाद आग्नेल आमकां एक नमुनो, पोरजोळीत नमुनो. बाबा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां भाग्यवंत पावलू एफेसकारांक बरोवन अशें म्हणटा, देव आनी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचो बाप सदैव, कित्याक सर्गींच्या सगळ्या ओत्मीक देण्यांनी ताणें आमकां बोल्ल्यान संवसार रोजचे आदीं आपणा मुखार भाग्यवंत खोताबीण आनी मोगान भरलेलीं जावंक ताणें आमकां क्रिस्ता सोबें विंचून काडल्या. ही देवाची खुशेची उदार येवजण आमकां सगल्यांक आपलीं आपणायलेलीं भुरगीं जेजू उदेशी आमकां करूं. आनी ही आपली येवजण आमकां आपलीं आपणायलेलीं भुरगीं करची येवजण शार्ती पावोवंक भाग्यवंत पावलो म्हणटा, बापान आपली कुरपा आपल्या पुता उदेशी सुबामपणी आमचेर ओतल्या. मान्यवंत पाद आग्नेलान हे देवाचे येवजणेक आपलो विस्वाशीपणाचो आनी उदारपणाचो जबाब दिलो. आनी हे परी तो आमकां जेजूच्या पाटलावदारांक, पवित्र सोबेच्या वांगड्यांक आनी आमच्या गोराब्यांक एक पोरजोळीत नमुनो. भाग्यवंत मान्यवंत पाद आग्नेलाच्या जिविताच्या 4 बाजूंचेर आमी मातसो नियाळ करुया. पयली बाजू, मान्यवंत पाद आग्नेल मागण्यांचो मनीस. आमी जेजूच्या जिवितान पळयता जेजू आपल्या गोराब्यान मागण्यांचो मनीस कसो वाडलो. मागण्याचें वातावरण नाजारेच्या गोराब्यान आसलें. आनी ह्याच खातीर उपरांत व्हडलो जातोच जेन्ना जेजू आपलें उक्तें जिवीत सुरू करूंक वेतालो तो 40 दीस मागणें करता, उपास करता. देवाचें कार्य, बापान ताका दिल्लें कार्य सुरू करूंक मागण्या उदेशी बापाच्या एकचारान तो सारता. आपल्या उक्त्या जिवितान, भौशीक जिवितान आमी पळयता जेजू जायते फावटी कुशीन वचून एक एकसुरे सुवातेर वचून मागणें करतालो. आनी जेन्ना ताचे कोश लागीं पावतात तो जेत्सेमानीच्या मोळ्यान वचून न्हयच आपूण मागणें करता, आपल्या शिसांकूय सांगता ताळणेचेर जोय थोरूंक, झूज मांडूंक जागे रावात आनी मागणें करात. जेजू आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिडकायता. आनी हेंच मागण्याचें मोन मान्यवंत आग्नेलाच्या जिवितान पोरजोडलेलें आमी पळयता. ताचो गोराबो मागण्याचो गोराबो आसलो. ताच्या आवय बापायन ताका ल्हानूच आसतना ताच्या भावां बरोबर भयणी बरोबर मागण्याच्या वातावरणान ल्हान व्हड केलोलो. आनी उपरांत तो सेमिनारीन भितर सरतच ताणें हो मागण्याचो मोग अदीक खोलायलो. आपल्या जिवितान मिसान भक्तीन वांटो घेतालो. उपरांत पाद्री जातोच मिसाची भेट सगळ्यांत उत्तम मागणें तो भक्तीन समोरुमतालो. नियमीत आपलें कुमसार करून आपल्या पातकांचें बोगसणें देवा लागीं मागतालो. ताका खेरीत भाशेन सायबीण मांयची भक्ती आसलेली. गोताच्या गोराब्यान फामिलीचो तेर्स केन्नाच चुकोनासलो. आनी हें मागण्यांचें मोन ताणें आपल्या आख्या जिवितान सांबाळ्ळें. मागण्याचो मनीस आसलो. मागण्या उदेशीं देवाची खोशी ताणें सोदून काडली. देवाची खोशी पाळूंक मागण्या उदेशीं ताका बळ मेळ्ळें. बाबा भयणीनो, आमी जेजूचें आसनें आमच्या जिवितान आमच्या गोराब्यांनी अणभवतले जाल्यार मागणें चड गरजेचें. मागण्या विरेत जेजूचें आसनें अणभवूंक आमचे लागीं घडचें ना. आमचें जोणेकल्याचें खासगी मागणें, कुटुंबीक मागणें, समुदायान केल्ले मागणें, सेवा धर्मीक मागणें आमकां एक पदवेदार हातयार जावन आसा. आमच्या गोराब्यांनी आमच्या जिवितान
देवाचें आसने अणभव आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां. कोण भाशेन ते दोग शीस निराशी जालेले. जेजू मेलो देखून तांकां दिसलेलें सगलें आतां सोंपलें, निराशीपणान जियेतालीं. आनी जेन्ना जेजू एक पयणारी कसो तांच्या सांगाता पयण करता, ताका वळखो नासतना ते ताका सांगतात, सायबा आमचेशी राव, तूं आतां खंय वेताय? दीस दारेर पडचो पावलो, सांज जाली, आमच्या सांगाता तूं राव. ते जेजूक आमंत्रण करतात. आनी जेन्ना जेजू ते ताका वळखोनान, पूण वळखो नासतना ताका आमंत्रण करतात, कित्याक तो वाटेर तांच्या सांगाता आसलेलो. देवाचें उतर सांगून तांचीं काळजां तांणी उलपायलेलीं, पूण तांणी आजून ताका वळखूंक नासलो. आनी तरी आसतना ते ताका आमंत्रण करून आपणाशी रावूंक आपयतात. आनी जेन्ना जेजू तांच्या सांगाता रावता, उंडो मोडटा आनी मोडून तांकां दिता, तांचे दोळे उकोडटात. एके भाशेन जेजू सांगाता रावून मागणें करून तांकां नवें बळ मेळटा, नवी उमेद मेळटा. तांचें निराशीपण नाटक जाता. ते दावी आतां जेजूचे गोवाय कशें जियोंक सुरू करतात. मागण्या उद्देशी देवाचें बळ तांकां मेळटा. मान्यवंत आग्नेलाची जिविताची दुसरी बाजू. पादाग्नेल देवाच्या उतराचो मोगी आनी पोरगोटपी आसलो. He was a lover of the word of God. He loved the word of God and he proclaimed it. जेजू आपल्या शिसांक सांगतालो, जो कोण म्हजीं उतरां आयकता आनी तांचे पोरमणें चलता, तो आपलें घर खोडपार बांदलेल्या शाण्या मनशा सारको. आमी जाणो जे हे दोग शीस एमाउसाचे वाटेक चलतना ते सारके निराशी जाल्ले. तांची सगलीं सपनां कोसलून पडलेलीं. जेजू मेलो आनी पुनर्जिवंत जावंक नासलो देखून ते एकदम चिंतेस दुखेस जालेले. पूण जेजू तांच्या सांगाता चलूंक लागता आनी तांची दुखाची खबर आयकल्या उपरांत आपल्या उतराचो उजवाड तांचेर फांकयता. आपल्या उतराचो पोरजोळ तांचेर फांकोवन तांची परिस्थिती समजूंक तांकां आदार दिता. तांचीं काळजां तो उलपायता. हेंच आमी पादाग्नेलाच्या जिवितान पळयता. ल्हानूच आसतना ताच्या आवय बापायन ताच्या काळजान देवाच्या उतराचो मोग रिगोयलो. उपरांत सेमिनारीन भितर सरल्या उपरांत ताणें देवाच्या उतराचेर खोल नियाळ केलो. देवाचें उतर शिकलो. ओरांची ओरां मागणें करून देवाच्या उतराचो संदेश आपल्या काळजान ताणें स्विकारलो. देवाच्या उतराचो मोगी जालो. आनी हेंच देवाचें उतर ताणें उर्बेन दुसऱ्यांक परगटलें. आपल्या प्रवचनांनी, आपल्या रेतीरांनी ह्या देवाच्या उतराचो संदेश तो उर्बेन परगटून दुसऱ्यांचीं काळजां जेजू सरशीं ओडूं काडटालो. दुसऱ्यांनी ताचें देवाचें उतर आयकतल्यांनी आपलें जिवीत बदलूंक, आपले परगटणे उद्देशी तांचीं काळजां तो मोवाळ लायतालो. खेरीत भाशेन जेन्ना सेमिनारीन तो ओत्मीक गुरू आसलेलो, सेमिनारिस्तांच्या पाद्री जातेल्यांच्या काळजांनी देवाच्या उतराची पोरगोटणी करून तांच्या काळजांनी देवाच्या उतराची आपुरबाय तो रिगोवंक वावुरलो. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितान, आमच्या गोराब्यान जेजूचें आसनें आमी अणभवतले जाल्यार, आमी जेजूचो विस्वाशीपणी पाटलाव करतले जाल्यार, आमच्या जिवितान जेजूचे शीस कशे सोबोनान तसल्यो चाली आमी सोडून दितले जाल्यार देवाचें उतर एक पोदवेदार हातयार. देवाचें उतर आमच्या पावलांक एक उजवाडीक दिवटी जावन आसा. जशें आग्नेलाच्या गोराब्यान घडलें, आमच्याय गोराब्यांनी आमी देवाचें उतर वाचून ताचेर नियाळ करून त्या देवाच्या उतराचो निरोप आमच्या काळजान गांठीक मारून धरून आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिविताचीं पावलां मारीन जाल्यार आमचें जिवीत जेजूक गोवायकी दितलें जिवीत जावंक पावतलें. पादाग्नेलाच्या जिविताची तिसरी बाजू. पादाग्नेल उस्क्यान बोल्लोलो आनी दोयाळ मनीस कसो जियेलो. ही वॉज अ केअरिंग पर्सन, अ मर्सिफूल कंपॅशनेट पर्सन. बाबा भयणीनो, आमी जेजूच्या जिवितान पळयता, जेजू सगल्यांच्या उस्क्यान बोल्लेलें जिवीत जियेलो. सगल्यां सोबें हुस्को दाखयलो. सगल्यां सोबें खेरीत भाशेन पातक्यां सोबें ओसोकतां सोबें ताणें दोया आनी काकळूत दाखयली. आनी हो जेजूच्या जिविताचो शेगूण
आग्नेलाच्या जिवितान पोरजोडलेलो आमी पळयता. आपले फिरगोशेन तसो सिमिनारीन तो एकदम हुशार भुरगो आसलो, हुशार शिकपी आसलो. पूण आपूण इतलो हुशार आसतना कोण ओसोक्त आसले, शिकपान ओसोक्त आसले, तांकां ताणें केन्नाच किकोंत केलें ना. आपल्या सांगाता आपले फिरगोजेन अंजूनचे फिरगोजेन शिकतना ओस्कोत भुरगे आसले, तांचे सगळें ताणें अपुरबाय दाखयली. आपूण सिमिनारीन आपलें यादनिकी शिकप करतना जायते तेचे सांगाती शिकपान ओस्कोत आसले, तांचे सगळें हुस्को दाखयलो. पाद्री जातोच कालांगूट फिरगोजेन वावुरतना तो खेरीत भाशेन ओस्कोत भुरगे आसले, तांचे सगळें ताणें दोया दाखयली. खेरीत भाशेन गोवळी कसो आपल्या शेळयांक भेट करून तांचे सगळें हुस्को दाखोवन, कोण दुखेस्त आसलीं तांकां बुजोवन दिवन, कोण पिडेस्त आसलीं तांची सेवा करून, तांचें सूख दूख आपणाचें करून एक हुस्क्यान बोल्लोलो आनी दोयाळ गोवळी कसो तो जियेलो. ताच्या दोयाळायेची हुस्क्यान बोल्लेल्या जिविताचीं जायतीं उदाहरणां आमी आयकता. तो कुमटा पादवीगार आसलो तेन्ना एके राती थोडे बेबदे मनीस बेबदे जावन ताच्या दारार मारूंक आयले. व्हडलो बोबाल करून ताचे लागीं हिशोब मागूंक लागले. पादाग्नेल हुस्क्यान बोल्लोलो मनीस, शांत मनीस, ताणें तांकां शांतीतायेन येवकार दिलो. तांकां बसयले. आपली सगळीं हिशोबाचीं कोंतांचीं पुस्तकां तांचे मुखार घालून तांकां सांगलें, हे तुमचे पयशे, तांचो ते कोण भाशेन मोडल्यात ताचो हिशोब घेवंक तुमकां अधिकार आसा. ताणें ताका शांतीन दोयाळायेन वागयले देखून हे उचांबोळ बेबदे जाल्ले मनीस शांत जाले. ताची मोहळाय पळोवन ताणें आपली वागणूक बदल्ली. ताचे लागीं गुन्यांव बोगसून ते घरा गेले. एक मनीस सांगता कोण भाशेन तो एक दीस पादाग्नेलाक मेळूंक आयलो, पयसताना मेळूंक आयलो आनी पादाग्नेलाक तो भुरगो आसलो. पादाग्नेलाक उलयतच गोमले, ह्या भुरग्या लागीं इस्कोलाक वचूंक पयशे ना, ताचे लागीं घोडो ना. आनी पादाग्नेलान खंय ताका एक स्लेट, पेन्सील आनी 1 रुपया दिवन ताका सांगलें, तूं प्रायमरी स्कूलान भितर सर. ताचे सगळें हुस्को दाखयलो, ताचे सगळें दोया दाखयली. आनी हो मनीस उपरांत व्हडलो जातोच म्हणटा, पादाग्नेलान म्हजें सगळें हुस्को दाखोवंक नासलो जाल्यार हांव सदांच अशिक्षीत इलिटरेट उरतलो आसलो. पादाग्नेलाच्या हुस्क्याक लागून, ताचे दोयाळ करणेक लागून हांव शिकूंक पावलो. जायते गोराबे पादाग्नेल गोवळी आसलो तेन्ना ताचे फिरगोशेन जायते गोराबे आकांताक सांपडटाले. तांच्यो दुवो काजाराच्यो जाल्यो म्हणटच तांकां दोत दिवंक तांचे लागीं घोडो नासलो. आनी पादाग्नेल हुस्क्यान बोल्लोलो गोवळी कसो तांची अवघड परिस्थिती समजून तांकां पयशांचो आदार दितालो. दुसऱ्या लागीं उश्णेपुऱ्यान मागून तांकां आपल्या दुवांक काजार जावंक आदार दितालो. बाबा भयणीनो, हे भाशेन पादाग्नेल आमकां नमुनो. आमच्या जिवितान आमी दुसऱ्या सगळें हुस्क्यान बोल्लेलें जिवीत जियोंक, दुसऱ्या सगळें समजिकाय दोया दाखोवंक. अदीक करून ह्या कोवीड महामारीक लागून जायतीं आमचीं भाव भयणां, जायते आमचे गोराबे आकांताक सांपडल्यात. असल्या गोराब्यां सगळें आमी हुस्को दाखोवंक, तांच्या आकांतांनी तांकां मजत करूंक, पिडेस्तांक बुजोवन दिवंक, एकसुऱ्यांक सांगात दिवन आमी हुस्क्यान बोल्लेलीं मनशां जावंक, दुसऱ्या सगळें दोया काकलूत दाखोवंक पादाग्नेल आमकां एक परजोडीत नमुनो. आनी पादाग्नेलाच्या जिविताची चवथी बाजू म्हळ्यार पादाग्नेल मोगान दुसऱ्यांची सेवा करपी. जेजू अशें म्हणटालो, हांव सेवा घेवंक येवंक ना, हांव सेवा करूंक आयलां. आनी आपलें आख्खें जिवीत भर आमची सेवा करून खोर्शिल्या उपरांत जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक सोदता ताणें सगल्यांचो सेवक जावचो. आनी हेंच पादाग्नेलान संपूर्णयेन आपल्या जिवितान केलें. तो सदांच सेवा करपी आसलो. आपल्या गांवान, सेमिनारीन, कालांगूट मुणयारपण चलयतना दुसऱ्यांची ताणें सेवा चाकरी केली. सांगतात त्या प्रमाणे आपल्याच गांवान आसतना खंय ते ताचे फिरगोसकार बागेवन जॉन बातिस्ताच्या मानांक एक नवें कोपेल बांदूंक सोदताले. आनी आग्नेलाक तो आजून पाद्री जावंक नासलो, तरणाटो आसलो, सेमिनारिस्ट आसलो. ताणें ताका सांगलें खंय जॉन बातिस्ताच्या मानांक एक नवें कोपेल बांदून पयशे मोडचे सुवातेर आमी
गोरिबांक आसरो दिवंक एक घर बांदुया. आनी तांणी ताका विचारलें खंय पयशे खंयचे येतले. आनी पाद आग्नेलान तांकां सांगलें हांव भीक मागतां. हांव घरा वचून भीक मागून आमी गोरिबांक एक घर बांदुया. ताचो हुस्को आसलेलो दुसऱ्यांची उदीक करून गोरिबांची गोरजेवंतांची सेवा चाकरी करूंक. तो आपणाचें केन्नाच चिंतिनासलो. दुसऱ्यांची सेवा करूंक कसलेय तियाग करूंक कबूल आसलो. सांगतात त्या प्रमाणे एक पावटी तो कुमटा पादवीगार आसतना ताका एका काजाराची समोरवणी करूंक कुमटांतल्यान गोकर्णा म्हणटात थंयसर वचचें पडलें. 25 किलोमिटरांची लांब वाट ती. आदेसभर मागणें करीत तो चलून गेलो आनी पावलो तेन्ना रात जालेली खंय. आनी तो पावलो तेन्ना ज्या कोपेलान तें काजार जावपाचें आसलें तें कोपेल धांपून आसलें. रात जालेली आनी तो कोणाकूच त्रास दिवंक सोदिनासलो. आपलें मागणें केल्या उपरांत एका झाडा पोंदाक आपणाचें चिंतिनासतना तियागी मोनान ताणें आख्खी रात थंयसर सारली. दुसऱ्यांची सेवा करपी, तियाग करून सॅक्रिफायस करून दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करपी. आमचे रायतूरचे सिमिनारीन पादाग्नेल ओत्मीक गुरू आसलो तेन्ना एका सिमिनारिस्ताक खंय TB जालेली. त्या काळार TB म्हळ्यार भिरांकूळ ओश्याची पिडा आसली आनी हो सिमिनारिस्ट TB जावन सिमिनारीन आसलेलो. पूण ताचेशी वचूंक ताचे वडील ताचे सांगाती पर्यंत भियेताले. ताचे TBचो असो आपणाक लागत म्हूण ताका एकसूरपणान सांडटाले. पूण पादाग्नेल न्हय. पादाग्नेल ताका दिसपट्टी जायते पावटी भेट दिवंक वेतालो. ताच्या एकसूरपणान ताका सांगात करतालो, ताका वखदां दितालो, आपली पिडा मानून घेवंक ताका उर्बा आनी घोटाय दितालो. पादाग्नेल तियाग करून आपलो जीव संकटान घालून दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करपी मनीस. बाबा भयणीनो, कांय बरी देख आमकां. पादाग्नेलाच्या जिविताची स्फूर्ती घेवन जेजून आमकां दाखयलेलो प्रिती सेवेचो रस्तो तांकूंक पाद आग्नेल आमकां ह्यो पोरजोळीत नमुनो. आयज जेन्ना ताच्या मरणाचो पुण्यतिथीचो आमी नोंद आनी चवथो वर्साचो समारोप करता ह्या शेगुणी आनी भाग्यवंत पाद्रीच्या देण्या खातीर, मान्यवंत पाद आग्नेला खातीर भोव पवित्र त्रित्वेक आमी वाखाणुया आनी ताच्या जिविताची देख आनी स्फूर्ती घेवन आमी मागण्यांची मनशां कशीं जियोंक, देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमचीं पावलां मारूंक, आमचें जिवीत दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान भरलेलें जिवीत करूंक आनी खरीत भाशेन सेवा चाकरी करून आमी जेजूक गोवायकी दिवंक ह्या मिसान मान्यवंत आग्नेलाचे विनवणेन देवाचे कृपेचें बोळ आमकां मागुया. सगळीं उबीं रावुया. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, मान्यवंत पादाग्नेलाच्या देखीवंत जिविताची स्फूर्ती घेवन आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबांनी आमी जेजूचें आसणें अणभवतले जाल्यार आनी ह्या आसण्यांचे गोवाय कशें जियेतले जाल्यार देवाच्या आदाराची आमकां गरज. तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी खालतीकायेन आनी विस्वासान बापा मुखार आमी दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी.
दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर. फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्पा, पाद्री आनी सगल्या धर्मिकां पासत तांचें जिवीत क्रिस्ताच्या आसण्याचें संतोषान भरून तांणी मोगान आनी संतोषान आपल्या काळ आसलोल्यांची सेवा करूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. फ्रांसीस पाप सायबान 2023 वर्सा बिस्पाच्या सिनोडाची परिशोध आपयल्या आनी ताचो विशय घेतला परिशोधीक सभा, एकचार, सहभागिलीपण आनी मिसांव. सगल्या देशांतल्या इग्रोजांनी एकवटान हे विशाल परिशोधी खातीर एकवटान वावरून तयार जावंक आनी तिचो फोल आख्खे पवित्र सोबेक मेळूंक देवाची पोरचेन सांगातान वाट चलून पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे देवाचे राज परगटूंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या राजकी आनी नागरीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या अनोदाक आनी पोचेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आपणाक निवडून काडल्यात म्हूण जाणां जावन आनी तांणी सृश्टीचो सांबाळ करूंक वावरूच्याक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. संवसारांतली कोवीड वशाची पिडा सारकी नपय जावंक त्या वरवीं आमी सगलीं आदले पोरी आमचो वावर करूंक आमकां फावो जावंक. तशेंच वैजांक, नर्सींग आनी हॉस्पिटलांत वावुरप्यांक तांणी आपली पर्वा करिनासतना केल्ले सेवे खातीर देवान तांकां आशिर्वादान भर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. मानेवंत आग्नेलाच्या भक्तां पासत देवान आमकां सगल्यांक ओदीक करून आमच्या घोराब्यांक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत देवाचें आसणें अणभवूंक कृपा दिवंक आनी दुसऱ्यांक ताच्या मोगाची, शांतीची आनी संतोशाची गोवाय जावंक म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. भोव मोगाळ बापा, आमची थोडी मागणी, आमच्यो थोड्यो गरजो आमी उचारून तुजे मुखार दवरल्यात. जाय ते आमकां जोणेकल्याक मागचें आसा. आमच्या काळजांनी आसलेले सगले आवंडे, सगले हुस्के आमी ओगेपणान तुजे मुखार दवरता. मानयावंत पाद आग्नेला भाशेन जेजूच्या एकवटान आमी जियोंक आनी वाडूंक आनी ह्या एकवटाक आनी जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान खेरीत भाशेन आमच्या गोऱ्याब्यांनी आमी गोवायकी दिवंक तुजे कुरपेचें बोळ आमकां फावो कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. से लाए तुझको चढ़ाने, पेट हमारी स्वीकार करो. प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, पेट हमारी स्वीकार करो. मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो. प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो. मेरे पिता, मेरे पिता,
कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने आए, दिल तुझको चढ़ाने आए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता। रोटी और दाखरस हम चढ़ाते, बदल दो अपने शरीर रक्त में। रोटी और दाखरस हम चढ़ाते, बदल दो अपने शरीर रक्त में। जीवन नया हमें दे दो प्रभु, जीवन नया हमें दे दो प्रभु। मोठ्या भावां भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या सुर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात। हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक। बापा, व्हडा मोगान आमकां मोरणांतलीं आनी सोर वायटांतलीं निवारूंक तुज्या पुताक तुवें आमकां दिलोय। सोर विघ्नांतलीं तुवें आमकां निवारलीं देखून तुका दिन वासूंक हें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी तें तूं कोण वालायेन मानून घे म्हूण आमी विनम्र काळजान मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी। आमेन। सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोवे आसूं। आमची काळजां उबारुया। आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारतांव। सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया। होय अशें आमी करूंक फावो। सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो। ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो। आमचे दिन वासणेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचतां जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें। आमच्या दिन वासणेच्या प्रार्थनान तुजी वळवी बिलकूल सोडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता। देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात, तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता। Sorgi tu
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. गायन करून आमच्या भावार्थाचो गूट परगोटुया. Gesù, tuce moro, ami somoroka, tuce punor život bon, ami porgota, tuca enya, ami बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमींचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा, बिशप आलेश आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूद कर. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पडसुडीत मुखामोड पडून फाबो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मरी देवाचे माये संगाती, बागिवंत सुसे तिचो निश्कलंक पती, बागिवंत दोर्म दुदां आनी सोर काडीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाबो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंडोन आनी वैभव तुका
सासनांच्या सासनान आमेन. मोशा बाबा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान बाग्योंत पावलू सांगता ते भाशेन देवान आमकां आपणायलेलीं भुरगीं करूंक आब्बा बापा म्हणून लो करतलो पवित्र आत्मो आमकां दिला. ह्या आत्म्यांच्या बोळान जेजून आमकां शिकयलेलें देवाच्या भुरग्यांचें प्रार्थन बापाक उबारतना मान्यवंत पादाग्नेला भाशेन आमी जेजून आमकां दाखयलेली प्रिती मोगाची आनी प्रिती सेवेची वाट सगळीं सांगाती चलतल्या म्हूण बरोबर बापाक भास दिवया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवोत चलयताय सासनांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सोदांकाल तुमचे सोबे आसूं. खुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रितीच्यानो, जंयसर तुमी आसात थंयसरूच तुमी रावचें. आमी तुमचे मदेगत क्रिस्त प्रसाद घेवन येतले. जी बसून आसात तांचे लागीं मागतलो आसलो उबी रावंक कुमन्याव घेतल्या उपरांत तुमच्यान बसूंक येता. हे भाशेन कुमन्यां वांटूंक आमकां सोंपें जातलें.
I want you more than gold and silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. जेजू आमच्या काळजान भितर सरला. घडीभर हे जेजूक आमी अनुभवुया. ताच्या संगता गुप्ती आमी उलोवया. इल्लोसो वेळ आमचे दोळे आमी बंद करुया. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, ह्या जिविताच्या उंड्या वरवीं तुज्या भुरग्यांक तूं पातकांतली निवारताय आनी परत बळ दिवन तांकां गोट करताय. ताचे वरवीं आमचोय सासणांच्या सुखाचो बोरवासो निरंतरी वाडोय म्हूण आमी मागतांव. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. बसूया. मागता आमचे संस्थेचे सर वडील मानेस फादर सेबी मास्कारेन्स हाचे लागीं आयज ह्या खुशीच्या दिसाक आपल्या काळजाचे आवंडे स्पश्ट करूंक. भोव मानेस्त आनी मोगाड गोंगडी बापा आनी मोगाड भाव भयणीनो, दोनूच म्हजीं उतरां दिनवासनेचीं उतरां आमच्या गोंवडी बापाक. आमचो गोंवडी बाप नुंच गोंयचो आर्चबिस्प आनी पात्रियार्क, पूण आख्ख्या भारताच्या लातीन बिस्पांचो फुडारी, प्रेजिडंट ऑफ द CCBI. ह्या दिसा तुमी हे मीस भेटयले बद्दल आमी एकदम खुशाल. फादर टोनी आमचो वायस पोस्टुलेटर संत कोरण्या वो बियाटिफिकेशना वयर उलोवन तुमकां आमच्या आर्चबिस्पान कितलो तोकोस आनी जबाबदारी घेतल्या ती तामकां सांगतलो. पूण न्हूच ह्या कामांत, पूण तुमी सदांच पिलारचे संस्थेचे दुकान तशें सुखान भाग घेतात
आनी आमकां मार्गदर्शन दितात. आमी तुमचे चड आनी चड दिनवाशी आनी आमचे कडेन घडटा ते प्रमाणे सदांच तुमकां आदार दिवंक आमची भासावणी. जरूय पिलार सायबीण आनी सान फ्रांसीस शावियर आमचे पात्रोन आनी आस्कारी आमकां मिस्योनारी आपोवणें दिलां ताची पूर्णपणी जियेल्लो मनीस म्हणल्यार पाद्र आग्नेल. पाद्र आग्नेलान देवाची पवित्रताय आपल्या जिविता आनी करुण्या वरवीं सगळ्या मनशांक फाकोवंक पूर्णपणी जिवीत उरपिलें आनी आयज आमी ताका सांत म्हूण मागता. देखून आमी आयज चड Bomanist Archbishop Philip Neri Ferrão, Port Blair Diocese also Bishop Emeritus Alex Dias, Boshrecht Padre Sebastião Mascarenhas, Pilar संस्थेचो सोर वडील, मनादीक सोयरे आनी आमचे आमदार मिस्टर फ्रांसीस सिल्वेरा, याज्ञिक भावानो, माद्री भयणानो, ब्रादर्स आनी मोगाड मानेवंत आग्नेलाच्या भक्तांनो, आयज मानेवंत पाद्र आग्नेलाच्या 90 आनी 4थ्या पुण्य अतिथी समारंभाच्या शेवटाक पिलाचे संस्थेचें काळीज दिनवासनेच्या उमाड्यांनी भरलां. तेंच हांव संस्थेच्या नांवान सोबे माजार आयज हांगा तुमचे मुखार दवरतां. सौर पदवेदार देवाक खतखत्यान आमी दिनवासतांव आनी वाकाणटांव, कित्याक ताणें पाद्र आग्नेल आमचे संस्थेक आनी गोंयचे आनी आख्खे पवित्र सभेक एक शेगूण जिविताचें माणीक कशें फावो केलें. तेच परी फाटल्या नव्यानाच्या 9 दीस आमकां मागण्यांन आनी भक्तीन सारूंक बरें वातावरण फावो केलें. मानेवंत आग्नेला बेगीनच आल्ताराचो मान मेळूंक आमी मागुया. आमच्या दिनवास आमच्या आमदाराक फ्रांसीस सेल्वेराक जो आयज आमचे मदीं हाजीर आसा. आदीं तशें आतां सदांच तो आमकां आपलो सबार वाठांनी आदार आनी तेंको दिता. ताका आमी दिनवासतांव आनी पाद्र आग्नेलाचो आशिर्वाद ताचेर आनी ताचे फामिलीचेर सदांच आसचो म्हूण मागता. आयज आमचे मदेकोत जायते पाद्री हे मिसांत वांटो घेतात, जावं आमचे संस्थेचे, जावं 2 प्रांताचे, जावं दुसऱ्या संस्थांचे. तांकां काळजांतावन दिनवासतां ह्या मिसांत वांटो घेवन तुमी पाद्र आग्नेलाक बेगीनच आल्ताराचो मान मेळूंक मागले म्हणून तुमकां दिनवासतां. तेच परी दिनवासतां भलायकेच्या खात्याक आनी तांच्या डायरेक्टराक डॉक्टर आयरा तांणी आमकां भलायकेच्यो एम्ब्युलन्स आनी इमर्जन्सी सर्विसीस हांच्यो सवलत्यो दिल्यो. दिनवासतां आमच्या बिजली मंत्र्याक मिस्टर निलेश काब्राल आनी बिजली खात्याक खेरीत आमच्या आगासाय बिजली खात्याक तांणी पिलाचो दोंगोर बिजलेन उसवाडोवंक भरपूर तोकोस घेतलो. आमी दिनवासतां कादंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्या चेअरमॅनाक मिस्टर कार्लोस आल्मेडा KTC शटल सर्विसाची आयोजन करून जायत्या लोकांक नव्यानाच्या मिसांत वांटो घेवंक सोंपेपण फावो केलें. आमच्या दिनवास मिस्टर रोहित मोन्सरात पॅनेजीम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनाचो मेयर ताणें जायतोच आमकां आदार दिल्लो आसा. खेरीत आमच्या दिनवास आमच्या पुलीस खात्याक आनी खेरीत भाशेन आगासाय पुलीस स्टेशन इन्चार्ज मिस्टर सूरज सामंत आनी ताच्या सांगात्यांक तांणी सगळ्या नोवेना आनी फेस्ता दिसाची शिस्त आनी मांदावड सांबाळ्ळी आनी परब येसवंत जावंक ते तोकोस घेवन वावुरले. तेच परी आमचे दिनवास गोवावेल्या विलेज पंचायताच्या सरपंचाक मिसेस दिविना डायस आनी आगासाई विलेज पंचायताच्या सरपंचाक मिस्टर झेवियर हांकां आनी तांच्या सांगात्यांक गरज तो आदार आमकां तांणी फावो केलो. खेरी भाशेन आयज हांव दिनवासतां आमच्या पिलार सिस्टरींक पवित्र मिसाच्या भेटेचो सेवाधर्म चलोवंक कोमऱ्यां वांटोवंक दिसा दिसपटी आल्तार फुलांनी नेटोवंक तांणी ह्या 10 दिसांक मोलादीक योगदान दिलां. ह्या 10 दिसांनी गायक मंडळांनी मधुर ताळ्यांनी मिसां गोंयांना गावन भक्तीपणी
वांटो घेवंक आदार केलो म्हूण तांकां काळजांत तावन दिनवासता. मिस्टर फ्रँकी आनी ताची स्टाफ सेक्युरिटी सर्वीस पुलिसां सांगाता तांणी सगळी मांडावळ आनी शिस्त बरे भाशेन सांबाळ्ळी. मिस्टर आसीस थॉम्सन डेकोरेटर्स सोबीत सुंदर पंडोल घालून तांणी ही स्वात नेटवयली आनी भक्तीपणी मुसांत वांटो घेवंक आमकां आदार केलो. मिस्टर हिपोलितो झेवियर सावंड सगळे 10 दिसांक बरो सावंड आमकां दिलो आनी भक्तीपणीन मिसांत वांटो घेवंक आदार केलो. मिस्टर रॅक मार्टिन साक पिलाचो दोंगोर आनी पार्किंग लॉट साफ करूंक जाय तसतकूच ताणें घेतलो. मिस्टर डेविडाक मॉनस्ट्री चर्च आनी पिलाचे रस्ते दोनूय वाटांनी दबो चुनो काडून पिलाच्या दोंगराक ताणें सोबिताय हाडली. JCTV आनी CCR TV आनी HCN हांकां दिनवास लायव्ह टॅलिकास्ट करून जायत्या पाद्र आग्नेलाच्या भक्तांक घरांतूच रावन भक्तीपणी नव्यानाच्या कार्यावळींत वांटो घेवंक आदार केलो. तेच परीन नव्याना लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक पिलार मिडियाक आनी हांचे टॅक्निकल सपोर्ट दितले मिस्टर विक्टर आझावेदो आनी मिस्टर अभिजीत जाधव हांकांय आमी दिनवासतांव. आमचे केरी दिनवास आमच्या वॉलंटियरांक कुमसाराची तशीच पांडलांत मांडावळ सांबाळूंक तांणी सगळ्या नव्याना दिसांनी आदार दिलो. विसरूंक जायना आमच्या कोचेरींनी काम करतल्यांक पड्ड्या फाटल्यान तांचें काम काळजांतावन तांकां देव बरें करूं म्हणटा. मिस्टर फ्रांसीस सिल्वेरा आमच्या सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या MLAन ₹1,00,000 आनी अन्सेल्म वाज मडगांवचो आनी ₹1,00,000 पांडलाच्या देस्पेजाक भेटयल्यात. देवान तांचेर आनी तांचे फॅमिलींचेर पाद आग्नेला उदेशी भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागतां. हांव आमच्या सगळ्या पिलार संस्थेच्या वांगड्यांक, वडिलांक, याज्ञिकांक, स्कॉलास्टिकांक, सेमिनरिस्टांक, प्री नॉविसांक आनी आमच्या घरांनी वावुरतल्यांक वाकणटा आनी तांची तोखणाय करता. सगळे भाशेचो सहकार आनी आदार तांणी दिलो देखून पाद आग्नेलान आमकां पवित्रपणाच्या आनी शेगुणाच्या मार्गार चलोवंक आपलो सुरवेचो आदार फाव करूं म्हूण मागुया. आनीक एक पावट सगळ्यांक तुमकां काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. मानिवोंत आग्नेलाच्या सांत खरणा खातीर वावुरतले फादर टोनी फेर्नांदीस आमचे कडेन उलोवन मानिवोंत आग्नेलाच्या सांत खरणा विशीं आमकां म्हायती दितले. बरोबरूच नोवेनाचें मागणें करतले. मोगाच्या बाबा भयणीनो आनी सगळे इश्टानो, मान्यावोंत आग्नेलाच्या सांत कोरानाच्या खात्याच्या नांवान हांव तुमकां सगळ्यांक दिनवासूंक सोदतां. पयले सुवातेर आमच्या भोव श्रेश्ठ आर्चबिशप पात्र्याक फिलीप नॅरी फेरांव हांकां काळजांतान दिनवासता. तो आमच्या मान्यावोंत आग्नेलाच्या सांत कोरोनाच्या प्रोसेसाची भोव फिकीर घेता. मान्यवोंत आग्नेलाच्या मजतीन फावो जाल्लो एक उपकार रोमाच्या खात्याक धाडचे आदीं इगोर्जेचे कायद्या प्रमाणे दियोसेजन प्रोसेस करचो पडटा. हो जायतो म्हत्वाचो वावर करूंक लांब काळ लागता. वैजां बराबर जायत्यो बसका घेवच्यो पडटात. हो दियोसेजन प्रोसेस करूंक आमच्या आर्चबिशपाचो मोलादीक सहकार मेळ्ळो आनी ताणें आमकां जायतें उत्तेजन दिलें. तशेंच ताणें आपलो केरीत हुस्को दाखयलो आनी दाखयत आसा. हो प्रोसेस रोमाक धाडला आनी आतां तो तुमच्या सांत कोरोनाच्या खात्यांत कॉंग्रिगेशन फॉर द कॉज ऑफ सेंट्स नेटान फुडें वेता. तो मान्यावोंत आग्नेलाच्या सांत कोरोना खातीर फावो तसलो जावंक देवाक आमची कोतकोतीत मागणी आमी उबारुया. आर्चबिशपाच्या सगळ्या सहकारा खातीर मान्यावोंत आग्नेलाच्या भक्तांच्या नांवान आमी तांकां केरीत देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या पुण्यतिथीच्या दिसाच्या दोबाजीक मिसाचें मुखेलपण चलोवंक ताणें आमचें आमंत्रण स्विकार केलें देखून आमी तांकां चड उपकारी.
श्रेष्ठ आर्चबिशप तुमच्या मार्गदर्शनान हो वावर फळादीक जावचो आनी आमचे गोंयचे मान्याबोंताक गोंयच्या पुताक मान्याबोंताक सांताचो वर्गांत भितर काडून गोंयचे पवित्र सभेक बेगीनूच दुसरो भागिवंत देवान फाबो करचो म्हूण आमचें मागणें. जायते उपकार ह्या दिसांनी मान्याबोंत आग्नेलाच्या भोगतान आमकां येवन कोडीत केल्यात आनी हे सगळे फाबो जाल्यात कित्याक तुमी बाबार्थान तुमचें मागणें पाद्र आग्नेला वरवीं देवाक उबारलां. ह्या सगळ्या देण्या खातीर दिनवासतना हांगासर दिनवासून आयडा आनी गॅस्टन डिसुजा दाबूल मुंबयतान कोडीत करूंक लायतात. हांव सव्या म्हयन्याचें गोरबेस्त आसलें तेन्ना जायतीं कॉम्प्लिकेशन्स आनी ब्लिडींग सुरू जाली. म्हाका रोखडेंच हॉस्पिटलांत व्हेलें. मिसकॅरेज जाता अशी म्हाका दिसली. असले परिस्थितींत आसली तेन्ना सव्या म्हयन्याकूच एक भुरगो जल्मलो. भुरगो 650 ग्राम आसलो. भुरगो जल्मतांच तो वाचतलो म्हूण दोतोरांनी आशा सोडलेली. रोखडोच भुरग्याक नियोनॅटल इंटेन्सीव केअर युनिटांत व्हेलो. दोतोरांनी सांगलें भुरगो वाचचो ना म्हणून. ट्राटामेंटाचो कांयच गूण मेळो नासलो. देखून दोतोरान आमकां सांगलें तुमचे पयशे विबाड करिनाकात आनी मॅडिकेशन्स बंद करूंक आमची परवानगी मागूंक लागले. तेन्ना म्हजे भयणीन आमकां सांगलें नाकारात. आपूण आनी तुमी मान्याबोंत आग्नेलाच्या नोबेनाचें मागणें करुया. 3 म्हयने देखून भुरगो NICUंतूच आसलो. जायतीं कॉम्प्लिकेशनाक लागून जायतो ट्राटमेंट केलो. शेकी 3 म्हयने उपरांत भुरग्याक डिस्चार्ज केलो सांगून आतां तुमी घराच ताचो सांबाळ करात म्हणून. आयज आमच्या भुरग्याक 9 वर्सां जालीं. भलायकेन एकदम बरो आसा. दोतोर देखून अजाप जालेत. आमकां तो मान्याबोंत आग्नेलाच्या मिलाग्रीचो भुरगो. ताका आमी नांव दिलां शेलोम आग्नेलो डिकॉस्ता. आमी देवाक दिनवासतां आनी मान्याबोंत आग्नेलाक बेगीनूच सांताच्या वर्गांत घे म्हूण आमी खतखत्यान बाबार्थान मागता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या आमच्या बाबा भयणी बरोबर आमी देवाक दिनवासतां. असले उपकार घडटात बाबार्थाकूच लागून. त्याच बराबर जायते जाणांनी आमकां सांगलां तांचे पासत मागात म्हूण. जायते जाणांनी दिनवासूंक लायलां आनी तुमी हांगासरले उरपोवचीनी आयज आख्खो दीस आनी नोवेनाच्या दिसांनी आयल्यान तुमची मागणी घेवन वा तुमचे उपकार घेवन हेच मोनान आतां दिनवाशी मोनान आनी बाबार्थान ह्या नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सर पदेदार देवा, आमच्या सर्गेच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मोनान आमी वळखता आनी हेच खातीर तुज्या वेंचून काडिल्ल्या सेवकां देशी वचून लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परेन चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मान्याबोंत आग्नेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्याबोंत आग्नेलाच्या बागीबोंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान आमी मागता. तशेंच आतां मान्याबोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनदबरी जिवितांत बागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार शे कितें आमी बाबार्थान पाद्रागल्या वरवीं मागूंक आयल्यान तीर ओ कोण बाबार्थान देवा मुखार दवरुया. एक कोणा कशी फावो कर म्हूण आमी विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणें. ओ गणीत काकुदीच्या देवा, ओ गणित काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार
मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे उदेशी या आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. सगळीं मातशीं बसूया. बाबा भयणीनो, मान्यवंत पादाग्नेल आमचे गोंयचे पवित्र सभेचो पूत आनी देखून जेन्ना आयज आमी ताच्या मरणाचो समारोप करता, णव्वद आनी चवथो पुण्यतिथाचो दीस समारंभता आमी हो समारोप एक दोबाशीक परब कशी करता. आयज आख्खी गोंयची पवित्र सभा खेरीत भाशेन पिलारची संस्था आनी तुमी सगळे मान्यवंत पादाग्नेलाचे भक्त आमी सगळीं सांगाती संतोसता आनी देवाक दिन वासूंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या आनी हो दीस पुण्यतिथाचो दीस एक दोबाशीक परब कशी आमी समारंभता. पयले सुवातेर तुमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान आनी कुरपेन भरलेली ही परब आमी आवंडेता. दुसरे सुवातेर जशें आमी आतांच आयकलां, सगल्या आमच्या काळजांनी हो खतखतीत आवंडो आसा. ह्या गोंयच्या पुताक मान्यवंत पादाग्नेलाक देवान आपल्या भोलेपणान पवित्र सभेन अधिकृतपणी भाग्योंत म्हूण परगटचो आनी हें देणें देव आमकां फावो करतलो म्हूण आमकां खात्री आसा. पूण हें देणें आमकां फावो जातलें जाल्यार आमकां दुपेट जबाबदारी आसा. जशें आमी आयकलां, पयले सुवातेर आमी आमचें मागणें चालू दवरूंक, देवाक बाबाडतान आमची मागणी उबारूंक. हें देणें गोंयचे पवित्र सभेक ह्या देखीबोंद शेगुणी पुताक आल्ताराचो मान फावो जावचो पळोवंक हें देणें आमकां फावो करचें म्हूण आमचें मागणें आमी चालूच दवरुया. पूण दुसरी जबाबदारी, ताच्या शेगुणी जिविताची देख घेवन आमी जेजूक आमच्या जिविताचो मास करूंक. ताणें जेजूक आपल्या जिविताचो मास केलो आनी जेजूच्या एकवटान रावून जेजूचो गोवाय कसो तो जियेलो. जेजूचें कार्य, जेजूची बरी खबर ताणें आपल्या आख्या जिवितान परगटली. ही आमची जेजूच्या शिसांची जबाबदारी. मान्यवंत पादाग्नेलाच्या जिविताची स्फूर्ती घेवन आमी आमचें जिवीत, आमच्या गोराबेंचें जिवीत, आमचें समुदायाचें जिवीत, जे भाशेन आमचो पाप साहेब खेरीत भाशेन ही परिशोधीक यात्रा सुरू करून आमी सगळीं सांगाती जेजूच्या एकवटान जियोन एक पवित्र सभा कशी एकचारान जियोन जेजून आमकां दिलेलें सेवे चाकरेचें कार्य, ताका गोवायकी दिवपाचें कार्य आमी विस्वाशीपणीन चालू दवरूंक आनी आमकां जेजूच्या शिसांक सोबनान तसल्यो वस्तू, सोबनान तसलीं तत्वां आमच्या जिवितान आमी पयस जावंक आनी हे भाशेन आमची जबाबदारी आमी चलोवंक देवानूच आमकां आपली कृपा दिवची. आनी आमी हें करीत जाल्यार, आमचें मागणें चालू दवरीत जाल्यार आनी ताच्या जिविताची, पादाग्नेलाच्या भाग्योन जिविताची स्फूर्ती घेवन आमच्या जिविताचीं पावलां भावार्थाच्या आनी भाग्योंतपणाच्या रस्त्यार आमी मारीत जाल्यार जें देणें आमी आवंडेता, जें सोपोण आमकां सगल्यांक आमच्या काळजांत आसा, तें सोपोण देव आपल्या बोलेपणान आपलो काळ पावलो म्हणटोच साकार करतलो म्हूण आमकां बाबार्थाची खात्री आसा. असल्याच भावनांनी भरून ही समोरमणी आमी करुया आनी आमचीं पावलां पादाग्नेलाच्या जिविताची देख घेवन जेजूचो विस्वाशीपणी पाटलाव करुया. निमाण्या आशिर्वादाक उबी रावुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तोखल्यो बागोवया. सोर पोदवेदार देव कोणवालायेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवण दिवपी जाणवायेची ओळख तुमकां फावो करूं. बावार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं
आनी बऱ्या कोरण्यांनी थिरायेन वाडूंक तुमकां कृपा दिवं. आमेन. शांती समाधानाचे वाटेर तुमचीं पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी चलोवन व्हरूं. आमेन. आनी सोर पोदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदांकाल आसूं. मान्यवंत आग्नेलाची देख घेवन आमच्या जिवितान आनी घोराब्यान जेजूचें आसने अणभवूंक वचून येयात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Saiba flor da cucuchi, amigo coni potvil, toya kurun por deshanchi, ianiye akaskari, toya korun por deshanchi, ianiye amkaskari. Ono